पंचायत, जिल्हा पंचायत आणि आमदार एकठांय येऊन उदरगतीची कामां करीत जाल्यार निश्चितूच सगळ्या वाठाराची उदरगत जातली अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें। मंगळारा पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर शेड उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार उलयतालो। पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायमस्वरुपी शेड मेळटली। जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपये खर्च करून ह्या शेडीचें बांदकाम जातलें। मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटान त्यांचा जो हातभार आहा दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्यांचो ताका लागून तेंचे देवबरे करूं म्हणटा। तशेंच पंचायत मंडळ व्यवस्थित रित्या हांगासर काम करता आनी तांकां सहकार्य आमचे जे नागरीक व्यवस्थितपणे करता। आनी आयज ह्या सरकाराचो जो एक पैलू म्हणजे पंचायत, जिल्हा पंचायत आनी आमदार हे तिनूय जर मेळोन जर एकी कडेन रावन जर काम केलें जाल्यार नक्कीच खंयच्याय भागाचो विकास जावपाक फाटीं उरना। आनी आयज हे उदाहरण आमकां हांगासर दिसता। कित्येक गांवांत आमी कामां जी चालू केल्लीं आहा, सरकार दरबारी आमकां जी मदत मेळत आहा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभार मानता। आनी ह्या सरकारांतले सगळे घटक जे आमदार मंत्री जे आहा तेंच्या कडसून जे सहकार्य मेळत आसा आनी मय मतदारसंघाच्या विकासा खातीर जे तेंचें योगदान दिता तांकां लागून सगळ्यांचे हांव पुनश्च एकदां आभार मानता। 100 महिलांचो 100 महिला आसा आमच्या घरान। 10 ग्रुप आसा। सध्या आमचे स्टॉल बारीक असल्या कारणान आमी कोणी कसो पूण आमच्या महिलांक हे जावं न्ही। आनी जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लेम जावंक लागले, हाडपाक व्हरपाक त्रास जावपाक लागले, ताका लागून आमी चिंतलें कितें तरी करुया फुडें सरून, जेणे करून आमकां तें सामान हाडटा व्हरता तें आमकां पॅकींग दवरपाक जावपाक जाय अशें। आनी आतां आमकां जर हे बांदून करून जर बेगीन आमकां खरोखरच आमच्या ह्या महिलांक भरपूर हे फायदो जातलो। आनी हांगा जेन्सान मेन रोडार आसल्या कारणान आमी भरपूर हे करून कितें ना कितें करून हे जे आमकां बांदून दिता पळय ते स्टॉल आमी कंटिन्यू फुडें चालू दवरितली अशी आमची सगळी महिलांची इच्छा आसा।